एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? टाइम मला 2 हांगासर जेवपा बसता. आता व्लॉग स्टार्ट केला. जस्ट शावर घेवन आयले हांव. गर्मेन बसूंक जायना, केंस सगळे घामान सगळे बुडले. पयलींच वॉश केल्ले हांवें न्ही मेहंदी घालून. सगळे घामान सगळे बुडटा सारके केंस हेतून. सो म्हटलें आयज शावर घेवया म्हटलें नाले. आनी जालें एग्जाम न्हू रे? बरें रे खबर? आता कितें आतां स्टडीज बी काय करप ना? पळय जालें हेजें आतां नाचपाचें न्हू रे. आतां फक्त नाचपाचें. तूं नाच रे मागीर तकली खा हांगासर. सो जालें हेजें एग्जाम. आतां हॉलिडे पडले. ओके, सो ताका आयज कितें मेळ्ळा. फर्स्ट प्रायज दिलें ताका मेळ्ळा. फर्स्ट प्रायज सर्टिफिकेट. तांकां आतां हें आसता CCA म्हणून, म्हणजे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कितें करप. सो ताका न्ही फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळा. फर्स्ट येयलो तो ताका लागून. सो आयज तो सर्टिफिकेट घेवन येयला आनी सामको हॅप्पी आहा न्हू रे? हय. डॅडीक धाडकय. पप्पा आसा मडगांव इव्हेंटाक. पप्पाक धाडकय फोटो. सो पप्पाक धाडले फोटो. पप्पा हॅप्पी जालो फर्स्ट येयला म्हणून. दवर ते पेन घेता आनी मोडून घालता. ओके, तो आयज एक मँगो रेसिपी हांव शेअर करतलें. आतां न्ही हो एप्रील म्हयनो न्ही तुमकां चडशी हांव रेसिपी शेअर करतलें, कित्याक मागीर आमी सुटयेन खंय वचपाचें आहा. मागीर तुमकां रेसिपी बी कांयच मेळचें ना पळोवपाक. सो ताका लागून मागीर ते मँगो सिजन सोंपतले हय का न्ही. सो ताका लागून सो आयज एक मँगो रेसिपी हांव शेअर करतलें मागीर. ओके, जेवया मागीर जेवया. कितें खबर आहा, आमगेर आयज पुलाव केला. बेश्टे शिताक फोडणी मारला. पुलाव न्ही ते फोडणी मारला शिताक. आनी ते न्ही गरम गरम खावंक जाय. थंड जालें न्ही कांयच फायदो ना. कोण खावचो ना ताका. म्हाका थंड गरम चलता अशें कांय ना. पण ते मम्मीच्या आयदन आवाज पळय. ते एक्चुली त्यांनी गरम खावंक जाय. फोडणी भात बेश्टे कांदो टमाट लसूण घालून ताका फोडण मारपाचें. मॅगी क्यूब घालपाचें. मॅगी क्यूब वेज मॅगी क्यूब बरें लागता. स्लो कर रे. आनी काल राजमा मसाला आसलेले थोडे. शिवाक कॉल केल्ले जेवपा येता काय ना. तो बरो आपण 5 पावतलो घरा खंय तेन्ना जेतलो खंय. सो ताका टायम ना भायर खावपाक. सो सकाळी ब्रेकफास्ट ताणें भायरूच केलो. आयज सकाळी संक गेलो तो मडगांव. ब्रेकफास्ट हेवी केला पालो. भूक लागूना म्हाका. सो 5 पावतलो खंय तेन्ना आपूण खाता खंय पुलाव. सो आयज बेश्टे सिंपलशी पुलाव केलो. सदांच दाळ खावंक वाज येयलो. पिकल आसा. मागीर आंबे आसा. अजून आंबे कट करया म्हटले. राजमा मसाला आहा. ओके, दाखयता तुमकां पुलाव. टेम्पटींग जाला बरें लागला. आनी तेन्ना थायलँड एक्झिबिशन म्हणजे फर्निचर एक्झिबिशन गेल्लें पळय हांव. तेन्ना हांवें करेला हाडलेले. करेला ते फ्राय करून दवरता पळय करेला ते बरें लागता. तेतून खावंक जाय. ओके, दाखयता तुमकां. आतां पळय पुलाव सिंपल आहा. कांदे टमाट मागीर लसूण बी घालून मॅगी क्यूब घालून न्ही एक सिंपलशी पुलाव. आनी हें म्हाज्या डॅडी खूब आवडटालें न्ही गे. पप्पा कामाक वयता तेन्ना हें घेवन वयतालो. आनी राजमा मसाला आहा थोडेशे. ओपन कर. शिवान दवर म्हटलं आपल्याक थोडे राजमा मसाला. आनी हें करेला. तुका आवडटा हें बरें लागता. तुका हें जाय रे लॉन्च जाय रे. हय आयकता पिकल जाय. आं, तो काल न्ही आमच्या नेबरान पिकल दिला. बरें आहा चड आंबट ना. पिकल दिला. ओके, जेयता आमी. मागीर तुमकां हांव शेअर करता आयचे मँगो रेसिपी. आयज बड्डे आहा कोणाचो. एकूच बड्डे आयज. मागीर विश करया. तुका जाय रे आनी लोणचें ना शीत पुरो. शीत आनी वाड म्हाका म्हणटा हांव. इल्लें जेयता. येदो व्हडलो घोडो आला. इल्लें जेयता. मागीर इल्लें जेयता. मागीर येवन सोदता. मागीर इल्लें जेयता आनी मागीर येवन किचनान सोदता कितें खावपा आसा काय म्हणून. पोट भरून जेयना. गेलें. तुजी फेवरेट म्हळ्यार तिका खूब आवडटा पुलाव बीन. फोडणी भात म्हणटा का फोडणी भात. यो सगळें हाय म्हणलें तुवें. चल जेव चल. राव रे ऋत्विक. मँगो कट करता. मँगो राव. मँगो पळय खंय रे मँगो. अरे कट करता ती. मँगो घेवनूच गेलो. पयर हांवें मँगो हाडलेले न्ही शिवनातान. 500 रुपीज बॉक्स. ते मँगो नाल्यार जेवण वचना न्ही गे. आयज एक मँगोची तुमकां बरें रेसिपी शेअर करता. एका कट करपाक म्हाका भंय दिसता. पळय भायल्यान सामकें बरें दिसता. पण आजून पर्यंत 4 मँगो हांवें कट केला. 4-5 मँगो कट केला. सगळं बरें आसा. सो कट करतना म्हाका भंय दिसता. कट करया. येस बरें आहा पळय. मँगो आसल्या मातशें जेवण बरें वयता. शिवराका वांगडा मँगो जायत. नॉनवेजा वांगडा मँगो नाल्यार चलता. तुका हें जाय रे बियो जाय रे. ताका बियो जाय. बरें आहा. बरो बस तो. सगळें ताका फुडें हाडून दिवंक जाय. सक्कल उडप ना ऋत्विक. तुका हांव थंय बस म्हटलेलें. सक्काळ पुसता हांव.
आता बापाचे हे लागला का भूत लागला IPL पळय पहिले IPL पळयनालो डॅडी शिव पळयता न्ही IPL आता आपण पप्पा लागला बी जेव बेगिना जेव पुलावची रेसिपी सपोज कोणाक जाय जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा कोणाक जाय ते हांव नेक्स्ट टायम शेअर करता आनीक आसा सेम अशे तितून अंडा घालूंक जाय बरें लागता इफ तुमकां जाय जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा हांव शेअर करता ओके खूब इझी आहा ते केन्नाय चुकोन घरान सपोज काय ना भाजी बिजी जाल्यार न्ही शीता अशी फोंड मारले न्ही बरें लागता आनी पापड लोणचें आसलें न्ही बरें वयता ओके हांव जेवन घेता मागीर तुमकां मेळटा ओके चला जस्ट जालें आमचें जेवण आनी मँगो सामके गोड आसा हांवें ते 2 दीस दवरले तशेंच आनी आतां आनीक बरें पिकला ते आतां आनीक बरें लागता स्वीट आहा आंबट ना बरें आहा मँगोज सोंपले आमी आनीक हाडपाचे आनी धाकटे आसतना न्ही म्हाजे आनी भयणीचे झगडी जाताले बियो लागून न्ही गे म्हाका बी जाय तुका बी जाय करून झगडटाले आमी धाकटे आसतना बियो लागून ताका लागून ओके बरें आहा मँगो तुका गाडी भायर काडला कोणें दिली तुका हांगा यो हें गाडी तुका कोणें दिला रित्वीक तुका ते गाडी कोणें दिला रुईन दिला न्ही दुबय आमी दुबय गेल्ली पळय सबस्क्रायबर सिणेन दिला बबिता रितुका गाडी दिला सो इतले दीस आमी काडून दवरलेले भितर हांवें नाल्यार कितें करता तो खेळत रावता सो कालच्यान तो खेळटा मातशें आपुणूच बॅटरी शेल चार्जींग दवरता आनी खेळटा दाखय मरे ऑन कर मरे शेल सारकें घाल मरे सो ताका आमी ऑन केला खेळटा बरे भशेन खेळ मोडनाका म्हणटा ताका हांवें बरें आहा गाडी तर रेनान दिलेले मातशें हेवी आसा आनी बरें आहा हांवें म्हणटा एकूच काड एकूच खेळ म्हणटा खंय रे आवय 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 स्केटींग पळय थंयच पडला स्केटिंगाक हात लायना आतां ताका आतां भायर व्हरूंक जाय स्केटींग करपाक थंय बी धाडशीत वाज फुट्टले ते थंय धाडनाका आयज आमी आतांच बड्डे गर्ला वीश करता यो वीश करया हांगा यो हॅपी बड्डे म्हण तो आयज आसा बड्डे प्रितिका राणे ओके विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ अँड हॅपीनेस सगळे तुजी वीश पुराय करचे देवान आनी तुजी हेल्थ न्ही देवान बरें दवरचें हें हांव देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे डियर म्हण मे गॉड आय तरी आधी बुक ना मे गॉड all your dreams true happy birthday म्हण हॅपी बर्थडे ओके सो आज एकूच बर्थडे आहा सो म्हटलं आताच विश करया ऋतू येता खंय केक खावपाक आं मागीर हय प्रितिका येता खंय तो मागीर आं केक आतां रातचे केक काडटले ते रातचे वस्तू ओके सो एका आतां न्ही न्हीद घालता न्हिदतलो तो आतां सकाळी स्कुलान गेल्लो न्ही हांवें फालच्यान न्हिदचो ना तो की फालच्यान तो लेट उठ्ठलो न्ही सकाळी फालच्यान दनपार न्हिदचो ना सो आतां न्हिदतलो तो न्हिदलो की न्ही मागीर हांव तुमकां ते मँगो शेअर करता हांव रोखडे आहात ते क्वीक खा ते खूब सिंपल आहा पण खावपाक न्ही एकदम बेस्ट आसता ओके सांजचे खावपाक ते करून न्ही फ्रिजीन दवरूंक जाय बरें घट्ट जावंक जाय मागीर कट करूंक जाय सांजचे खावपाचें पप्पा येतलो न्ही मागीर तेन्ना खावया आतां शिव येतलो पांचांक येतलो पळोवया कितल्यांक पांचांक येतलो संक येतलो खबर ना पुलाव ताका आसा ओके ओके सो मागीर मेळटा तुमकां चला पांचांक येता म्हणटालो थंय आकाश धाडला आवय हिरो बेगिना पुलाव खावपाक सगळें हाय म्हण सकाळी संक गेल्लो शिव CCA बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट CCA म्हणजे कितें वेस्ट कितें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करप कितें तरी आनी व्हरून स्कुलान दिवप ते मागीर जज करतात ऑगस्टान हय आतां जालें न्ही आयज लास्ट न्ही स्कूल तांकां आयज दिलें तांकां आनी कितें म्हणटा खूब टायर्ड जालो हंग्री वाड पुलाव आमे कट करया आयज बेश्टी शिजा फोडणी मारला स्पेशल कांय ना हें आहा आयज तुमकां शिव सांगतलो राजमा मसाला खावन ओके लायट लायनी अशें आयज तुमकां शिव सांगतलो राजमा मसाला खावन जेन्ना अशें फोडणी भाजून केलें न्ही एक टायम खावपाक ते मागीर रातचें तुका टेंशन कितें करूंक जाय आतां आमकां आतां रातचें टेंशन कितें करूंक जाय वन टायम खावप ते गरमूच ओके शिव सांगतलो बरें आहा राजमा मसाला हेजो बरो आहा चपाती वांगडा बी बरें लागतलें तें आनी जिरा रायस काल जिरा रायस केल्ले सोंपले ते जिरा रायस
काल लेट बनवलं हय बरं बरें आहा न्ही या नाईस नाईस हय चल मँगो बरें आतां बरें पिकला मँगो ओके चल जेव बरें आहा स्वीट हाडल्या बरोबर केन्ना न्ही मँगो तुमी हाडटा पळय बॉक्स सोमते खावप ना काडून बरें तेका आनी 2 दीस दवरूंक जाय आनी बरें ते पिकोवंक जाय सगळे ऑरेंज जावंक जाय मदीं ग्रीन बी आसलें न्ही ते मागीर आंबट लागता हय एक पेटी सोंपा पावलें सांगचें पडटा हेका न्ही एक पेटी सोंपपाक पावला 2 उरला एक पेटीन 2 उरला आनी एक पेटीन फूल आसा 12 आणि आडिया आतां आनी हाडया हा मँगोची रेसिपीज बरें आहा ते आतां दाखोवंक जाय न्ही मागीर केन्ना दाखयतलें मागीर सोंपतलें मागीर एकदां पावस लागलो की मागीर आंबे मागीर चेंपे लागता मागीर भितर किडे बी पडटा मागीर सो आतांच तें करून खावपाचें सो आतां आयल्या हांव किचनान ओके सो आतां करया आमी मँगोची रेसिपी सो हें आसा मँगो स्टफ कुल्फी मँगोच्या भितर न्ही आमी कुल्फीचें स्टफींग करून न्ही तितून घालतले कुल्फीचें मिक्सर करून मँगो भितर स्टफ करतले ओके आनी हें एकदम बरें लागता ट्राय करा तुमी आनी हें न्ही करपाचें न्ही खूब वेगळे वेगळे मेथड आसा पण हांव तुमकां दाखयतलें खूब सिंपल आनी इजी चड आमकां काय लागचें ना एक मँगो आनी दूद आनी साखर आनी लागतलें आमकां ड्राय नट्स आनी थोडीशी इलायची पावडर आनी शुगर इतलेंच ओके एकदम बरें लागता सो स्टार्ट करया सो हांगासर हांवें घेतला 2 मँगो आनी मँगो न्ही बरें पिकलेले आसूंक जाय आनी मातशें घट्ट आसूंक जाय आं मोव असले घेनाकात मागीर तुमकां न्ही ते भितरले न्ही आमकां बियो काडूंक जाय ते बियो काडटाना न्ही मातशें आमकां प्रॉब्लम जातले सो जेन्ना ते मँगो घेतले पळय बरें पिकलेले घेयात आनी मातशें घट आहा पळय सामकें घट आहा ओके हांगासर हांवें 2 मँगो घेतला आतां तुमकां फुडलो प्रोसेस सो आतां न्ही हांगासर न्ही एक आमकां कट करूंक जाय आनी हें उडोवप ना हें सायडीन दवरता हांव आतां चाकून न्ही पळय हांगासर बी आहा न्ही ताका अशें कट करपाचें हो प्रोसेस न्ही मातसो सांबाळून करूंक जाय आं मातसो हेका टायम लागता पण जाता रोखडेंच अशें ताका बियो आहा न्ही आमकां काडून घेवंक जाय पयलीं ताका सायडींतल्यान न्ही अशें कट करून घेयात तर सायडीन ताका न्ही अशें पळय बियो आतां पळय आतां हांगा हालता सायडीन सावकाश ताका अशें कट करून घेयात मागीर हांगासर हांव हें घेता अशें आमकां काडून घेवंक जाय मातसो टायम लागता ताका काडपाक आनी सावकाश काडूंक जाय आं चड ताका फोर्स करनाका हे हांगासर बी मागीर कट जायत मागीर चाकून सावकाश अशें भितर घेवन अशें करून गोल जशें बियो अशें रावंड आसता न्ही तशें रावंड तुमकां अशें फिरयत रावंक जाय चाकू ते मागीर आपसूच अशें भायर येता ओके पळय अशें आमकां भितरले बियो आहा पळय काडून घेवंक जाय आनी हे बियो अशें आमकां बरें काडून घेवंक जाय हे आमकां यूज करतले हितून सो हे पळयात बियो न्ही हांवें क्लीन करून काडून घेतला तो एक्स्ट्रा हें आसा पळय मँगो ते हितून भितर घालपाचें रेडी आसा ओके आनी अशें आमकां कपान धरूंक जाय जेणे करून ते स्ट्रेट रावंक जाय आनी हें हांवें तुमकां उडोवं नाका म्हणटलें मागीर अशें धांपोवंक जाय आमकां ओके हेजे भितर आमी कुल्फी घालतले ते मागीर करया आमी सो आनी एक मँगो आहा न्ही ते पयलीं हांव कट करून घेता तो हें पळयात हे दोनी हांवें रेडी करून दवरला आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस सो हांगा हांवें गॅसीर दवरला 1/2 लिटर दूद आतां हें दूद न्ही आमकां बरें आटोवन घेवंक जाय आटोवन म्हणजे हेजी क्वॉन्टिटी आमकां कमी करूंक जाय 1/3 हेजी क्वॉन्टिटी करूंक जाय हेका बरें कूक करूंक जाय आनी जेन्ना आमी हेका कूक करतले पळय कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावंक जाय आनी फ्लेम आनी हायच दवरता आनी कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावात दुधाची क्वॉन्टिटी हांव कमी जावंक जाय 1/3 जावंक जाय आनी मातशें थीक जातलें दूद सो ह्या टायमार न्ही हांव कांयच एड करचें ना शुगर बीन पयलीं हेका बरें म्हणजे 1/3 जावनी क्वॉन्टिटी कमी जावनी मागीर आमी दूद मागीर आमी शुगर एड करया एक कंटिन्युअसली ताका न्ही स्टर करत रावात आनी फ्लेम आपल्या हांगा हाय दवरात आनी हांगा सायडीन न्ही अशें लागतलें मलाई तेन्ना न्ही अशें सायडीन काडून न्ही परत दुदां एड घालपाचें ओके जे सायडीन लागता पळय व्हायट कलर मलाई ते अशें पुसोन परत ताका दुदान मिक्स करपाचें सो कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावात जेन्ना हें मिक्सचर करता पळय स्टफ करपाक मँगो भितर हेतून न्ही चडशी लोक मिल्क पावडर घालतात मिल्क पावडर नाजाल्यार खोया
ह्या स्टेजीर मिल्क पावडर नाजाल्यार खोया नाजाल्यार मिल्क पावडर आनी क्रीम मिक्स करून घालतात. सो ते बीन काय घालपाची गरज ना, ते घालनासतना आमी करतले आनी एकदम बरें लागता. ओके, ही इजी मेथड, खूब जाण अशेंच करतात. चड आमकां वाडून घेवपा नाका, चड आमकां घालपाचें कांयच नाका हितून. सो दुदाक बरें तुमी आटयात. ओके, क्वॉन्टिटी कमी जावं न्ही दुदाचे, थीक जातले मागीर ते थीक जातले आनी मातसो डार्क कलर दिसतलो तुमकां. तर त्या टायमार आमी शुगर घालपाचें. ओके, आनी कंटिन्युअसली स्टर करात आनी फ्लेम हाय दवरात. खूब सोंपें आहा हें आनी खावपाक एकदम बरें लागता. आतां टायम जाला 6:30. रित्वीक न्हिदलेलो भितर, उठून हांगा न्हिदला. हेजें अशेंच न्ही जायना हेजें. मम्मी कितें म्हणटा? कितें हें? मम्मी कितें म्हणटा? तुमकां मेळोंक ना न्ही मम्मी? आई, मम्मीचें न्ही जाली आतां. सगळें हाय म्हण. मम्मीक ते गुळ दिला न्ही डॉक्टरान, ते आमी डॉक्टरा कडेन गेल्ले पळय मदीं चॅकअप करपाक. एक गुळी दिला, ते गुळीन ताका न्ही बरें झेम पडटा. ताका लागून ताका आतां मातशी तकली दुखपाची कमी आहा. पयलीं ताका झेम पडनालें न्ही म्हूण ताका दुखतालें. सो आतां आवाज येता घोर घोर करून. हय, आतां बरो आमच्या रुमान पण आवाज घर घर आसूं न्हिदूं न्ही, न्हीद तरी पडूं न्ही. खरें काय न्ही, नाल्यार तकली तिका दुखता तिका. ते गुळयेन तिका मातशें न्हीद पडटा. डॉक्टरान म्हटलेलें हे गुळयेन तुका बरें झेम येतलें म्हणून. ओके, तरी ती न्हिदला, दूद थंय दवरला आनी आमचो भायलो दाखयता क्लायमेट. बरें दिसता सांजचें. हें पळयात. भुरगीं कोण ना न्ही हे खेळपाक, थंय न्हिदली दिसता रितिका भशेन. सांगू इतले गरमी आतां, शी. लायट लायता. सो हें आसा म्हाजें स्मॉल बाल्कनी. गे रिती म्हणटा आयज एकदम सोंपला सांजचे भोंवपाक या म्हणून. तो न्हिदो काडटा तो पळय. न्हिदो काडटा. ताका म्हटलेलें अशें सांजचे अशें भायर या म्हणून. न्हिदला. आयज एकूच दीस तो दनपार न्हिदतलो, फाल्यां दनपार न्हिदचो ना कित्याक सकाळीं लेट उठतलो. ताका लागून भितर न्हिदलो तो उठलो आनी हांगा येयलो न्हिदपाक. न्हीद सारकें जाता ताका, नाल्यार चाळवता. दूद दवरून भायर गेल्लें हांव. फ्लेम स्लो आसलेलें, दूद भायर वयर येयलें, मातशें पडलें चड ना. पळय सायडीन मातशें पडलें. ओके, मातसो टायम लागता ताका. बरें ताका मिक्स करत रावंक जाय, मागीर तें दूद आहा पळय मातशें थीक जातलें. सो हांवें न्ही एमेझॉनासून न्ही हें ऑर्डर केलां, कुल्फीची रेसिपी येतली तुमकां. केन्ना हांवें ट्राय करूंक ना, खाला भरपूर, केन्ना घरान ट्राय करूं ना. तशी परत ट्राय कर, मँगो कुल्फी. सो जस्ट आयजूच येयला ते एमेझॉनासून. 400 इतले पडले आमकां, 400 रुपया. 1 2 3 4 5 6 आसा भितर असले कुल्फी. असले 6 कॅप आनी एका हें येयला आयस्क्रीम स्टीक येयला. हे पळयात, आयस्क्रीम स्टीक येयला हितून. आनी अशें हें बी आहा ताका दवरपाक, अशें दवरपाक. ते 400 पडले. हेजी रेसिपी तुमकां येतले, म्हाका ट्राय करूंक जाय कुल्फी. पळोवया. शिवा सांगलें मँगो सोंपा पावला. टेंशन घेनाका, आपूण हाडटा खंय, तूं फक्त रेसिपी कर खंय. आनी हांव 6K जाला म्हणून एक रेसिपी शेअर करतलें मँगोचे. ते शिवाचे ऑल टायम फेवरेट. सो म्हटलें तेंच करया, तुमकांय आवडटलें. सो हांगा पळयात तुमी पळोवंक शकता दुदाची क्वॉन्टिटी हांगा कमी जाल्ली आसा, 1/3 रेड्यूस जाल्ली आसा. ओके, तो इतले पर्यंत आमकां न्ही दूद न्ही बरें आटोवन घेवंक जाय आनी सायडीन अशें आमकां काडून घेवंक जाय. ते लागलेलें आसता न्ही मलाई, तो काडून ताका मिक्स करूंक जाय. हें पळयात. सो आतां हितून घालता हांव 1/4 कप शुगर, म्हणजे 4 व्हडलो चमचो शुगर एड करता हितून. बरें ताका मिक्स करात आनी शुगर मेल्ट जायसर आमकां न्ही हें कूक करून घेवंक जाय आनी कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावात. हें पळयात साखर हांगा बरें मेल्ट जाल्लें आसा. जेन्ना आमी साखर घालतले पळय हाय फ्लेमीन ताका न्ही स्टर करत रावात एक 10 मिनटां. ओके, ते आनीक मातशें दूद आहा पळय थीक जातलें. सो आतां आमी हितून घालया ड्रायनट्स, म्हणजे ड्रायफ्रूट्स घेतला हांवें. बादाम आनी घेतला आनी पिस्ता घेतला, फायन चॉप करून घेतला. थोडें दवरता हांव मागीर गार्निशींग करपाक. ओके, बरें हेका मिक्स करून घेयात. तो हें पळय हेका बरें मिक्स केलां हांवें. आतां हितून घालया आमी इलायची पावडर. हें स्कीप करनाकात कित्याक कुल्फी न्ही, कुल्फी इलायची आसतात. थोडेशें हांव इलायची घालता. मिक्स करून घेया.
हांगासर हें डन रेडी आसा कुल्फी मिक्सचर. गॅस बंद करता. आतां एका न्ही बरें आमकां थंड जावंक दिवंक जाय. थंड जालें की मागीर दाखयता फुडलो प्रोसेस. दूद दवरला थंड जावपाक. गरमेन नाका आतां रांदपाकूच नाका आतां. आनी बापूय म्हणटा व्हडलें व्हडलें हें कर तें कर म्हणटा. हांगा गरमेन रावपाक जायना. हो पळय जाली हांगासर हेजी आयज व्हडलें काम केलें ताणें एकदम दिवून आतां न्हिदो काडटा. उठ म्हटल्यार उठना. शी गरमेन जायना. आनी त्या किचनान जे गॅलरी आहा पळय बाल्कनी आहा पळय ते ओपन दवरल्यार न्ही बरो वारो येता पण गॅस बंद पडटा म्हणजे वाऱ्यान न्ही गॅस लागना. सो ते बंद करून करचें पडटा. सो ताका लागून ओके दूद थंड जावं न्ही मातशें मागीर दाखयता तुका. आनी हें लायट पळया बरी दिसता. दुबयतला उगलू हाडला. खूब आवडलें म्हाका तें. सो हांगासर न्ही कुल्फी मिक्सचर न्ही बरें थंड जालें आसा. जेन्ना हें बरें थंड जातलें पळय अशें थीक जातलें. हें पळय एकदां न्ही बरें ताका मिक्स करून घे. आनी सायडीन बी अशें लागलेलें आसता तें बरें अशें काडून घ्या. ओके बरें हेका मिक्स करात. आतां हें न्ही बरें थंड जालें आसा. आतां हें आमी कुल्फी मिक्सचर न्ही हेजे भितर घालतले आमी. सो आतां आमी घालया कुल्फी मिक्सचर. हें पळयात कुल्फी मिक्सचर घातला हांवें. आतां ताका आमी बंद करया अशें. हें पळयात हांगा जाल्लें आसा आनी थोडेशें उरला हितून. सो आनी एक मँगो हांव कट करून हितून स्टफ करता कुल्फी. सो एका न्ही आतां आमकां फ्रिजीन दवरूंक जाय डीप फ्रिजीन एक 6 hours नाजाल्यार 12 hours दवरूंक जाय. आमकां हें बरें मागीर घट्ट जातलें. ओके हेका आतां आमी दवरया डीप फ्रिजीन 6 hours. जालें आमचें जेवण आं. आतां खावया मँगो स्टफ कुल्फी. आयज चपाती केल्ले तुमकां खबर आहा न्ही रातची आमगे चपातीच आनी राजमा मसाला आसलेले आनी थोडेशें हें आसलेलें पुलाव हें फोडणी भात रिचुकान खालें. सो रातचें आमगे लायटूच. ओके हें पळयात दाखयता तुमकां. हें पळयात 6 वरां जाल्लीं आसा. हें पळय बरें घट जाला. ओके तो आतां करया फुडलो प्रोसेस. सो वयलें हें काडपाचें धाकण धाकण काडपाचें धाकण. ओके हें कितें म्हणटा हेका स्क्रेपर खबर ना कितें तें भायलें स्कीन काडपाचें. वेजिटेबल स्क्रेपर. आतां हें भायलें अशें स्कीन काडपाचें. खूब घट आहा तें म्हणजे आमी डीप फ्रिजीन दवरलें न्ही अशें न्ही काडून घेवपाचें. चला ताका आतां कट करया. चड न्ही मातशें पातळूय कापनाका दाटूय कापनाका आतां मिडियम आतां परफेक्ट आहा अशें. येस हें पळय तू खाऊंक सांग तांकां सगळ्यांक. ओके प्लेट देऊ एक मिनिट राव. रितिका प्लेटी घालून दिवया. तो पयली रितिका दिवया. वाट पळयता घे रे खा खाऊंक सांग. थोडें हें घाल बरें आहा. हय रे मँगो तुका आवडटा रे. कितें आवडना कुल्फी आवडटा. कितें आवडटा कुल्फी. आई खाऊन सांगितलें घे तू खा. बरें आहा. तू खा. अरे हांव खाता. हांव हातीन खाता. बरें जाता. टेस्टी आं कुल्फी. तू खायना खाता खा न्ही जेवत रावला केला तोंडाक पडटा आतां कुल्फी. खाऊन सांग. इतली बी मोव जाली न्हू. आतां गरमी न्ही बेगिना मोव जाता. टेस्टी आं
तर तुम्ही नी मुद्दाम ट्राय करा बेस्ट लागता बरें न्ही बरें लागता दात हें आलें सणसणट न्ही थंड सामकें मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा खूब सोंपें आहा तें कितें रे ऋतू आनीक जाय म्हणटा एका दिवपाक म्हाका भंय दिसता एक धाकटोसो दिलो हांवें तो कितें करता खबर आहा बाटली घेता उदीक भरता तितून हळदीची पावडर घालता आनी आयसार दवरता डीप फ्रिजीन पळय आनी काडून हांगा उडयता हेंच काम तेजें आतां आनी कितें ओके चला आतां थोडीशी आज न्ही आज फक्त 5 जाणांचें नांव घेतलें अरे दवर तें 5 जाणांचें नांव घेता ओके तर पळय एक के ऊपर एक खा 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 आतांच खावपाचें थंड गरमेनूच खंय काय न्ही आईन बी एक पे एक म्हाका पुरो म्हाका एकूच पुरो तूं करे आनी घेतला ओके चला खावपाच खा रे भुरगीं सारको असले बी बरें खाता थंड जेवण नाका तांकां रे चल आता ब्रश कर चल ब्रश कर ओके तो आयज 5 जाणांचें नांव घेता तो फर्स्ट नांव आसा आयरिनी डिसा कोयलो COELHO सो नेक्स्ट नांव आसा सविता नाईक अंकिता रायकर रॉगर फर्नांडीस और रॉजर न्ही रॉजर ना रॉगर रॉजर न्ही ते रॉजर ROGER रॉजर फर्नांडीस रतन आणि लास्ट आसा डेन्झिल फर्नांडीस तो आयज फक्त हांव 5च नांव घेता ओके सगळे नांव बरोवन दवरला कोणाचें नांव न्ही म्हाका मिस करपा नाका अरे कितें करता रे तो पळय थंय कितले मस्ती करता पळय पळय हां एक जाग्यार रावना एक जाग्यार बसना ओके चला एंड केलो तो आयचो लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात आनी मँगो स्टफ कुल्फी ट्राय करात तुमकां खूब आवडटलें ओके तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर मम्मी लागली प्लेट घेऊन बाय म्हण घे शिवनाथ पळय शिवाय ल्हान जायना अजून कुल्फी खावन थंड हा बाय म्हण चला वीक सगळ्यांक बाय म्हण Bye. I love you, friend. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. चल बाय